अशी स्थिती असा. पण काळ येतलो, आमदार येतले जातले, सरकार येतली जातली, पण जे लोकांचे प्रश्न असतात आणि जे अडचणी असतात आणि खास करून पर्यावरणा खातीर आम्ही जर झटतात जाल्यार आमची आंदोलनां एक हिंसक वळण लागले तरी चलतले. आम्ही ती करपाची सरकाराक तशी हिंट आमी दिवया, सूचना करूया. एज्युकेशन केल्या बरोबर आमकां कांयच मेळना. आमी रस्त्यार येयले, एज्युकेशन केले तरी आमकां मेळना. पूण हो आमकां सरकार ह्या येद्या व्हडल्या कोर्टांनी धाडटा आनी आमचे लागीं ह्या कोर्टाची फी जायना. जेन्ना सुरवातेक आमचे लागीं फकत 20,000 आहाले, 20,000. आयज आमकां ह्या संकश्टाक सुमार 3 ते 4 लाखाचो देस्पेस जाला. सिरियस विषय आसा. आमकां जितको सिरियस आसा, ज्यो भाशणांतून तेंच्यो भावना व्यक्त केल्यो जाणून घेतलो आमकां कळवलो आसा, तितक्याच प्रखर पद्दतीन, तीव्रतेन, सिरियसली आमकां हो विशय घेवपाचो आसा. तुमच्या म्हायती खातीर सांगला, जेन्ना ते सोमारीच आमी बसले, जवळ तास 1.5 तास बसले, सगळी म्हायती जाणून घेतली आनी तेच्या नंतर दुसरे दिसाच हांवें एक आतां एसेंब्ली आहा 19 तारखेक फेब्रुवारीच्या सुरू जातली, एक प्रश्न ऑलरेडी तयार केल्लो आसा. प्रश्नाची रूपरेषा एक शॉर्टकट सांगता म्हणजे अशी: इज देर एनी प्रपोजल फ्रॉम एनी कंपनी विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर ड्रेजिंग ऑफ दीस माउथ ऑफ रिवर तेरेखोल? यस. What is the name of the company and address? And what is the purpose behind? And so far, what action has been taken by the Goa government on this particular issue? एक केला. आता बसता दुसरो एक विषय येलो माझ्या लक्षात, तो एक घालतलो हांव. तो म्हणजे कोस्टल पोलीस ह्या भागात आहात. 2 वर्सां जालीं दिसताले उदकाचें, जेंची जाय तशी स्पीड बोट बी सगळे आसात. म्हाका मनान एक विचार केलो, दुसरो एक प्रश्न घालपाचो की फ्रॉम द इनॉग्रेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कोस्टल पुलीस ऑफिस टिल नाव, हाऊ मेनी केसीस ट्रेस्ड बाय द पुलीस which are related to terrorists, of cases, name of the person, कांयच जर ना जाल्यार आमच्या सरकारान हेचेर कितें विचार करपाक जाय? कोणा खातीर जाय? गोंया खातीर जाय काय महाराष्ट्रा खातीर जाय? महाराष्ट्रा खातीर जाय जाल्यार पळय, महाराष्ट्राचे लोक गेली 7 वर्सां झगडटात, आमी तर 2 वर्सां झगडटात. म्हणजे जेन्ना आमकां कळ्ळें सुरवात जाली ती ड्रेजिंग करपाची तेन्ना पासून, म्हणजे जे कोणी 7 वर्सां झगडटात, नक्कीच तेंच्यांनी मनाचो ठाम विचार केल्लो आसा की खंयचेय परिस्थितींत ही गोश्ट आमी करून दिवचे ना. आनी तितून मित्रत्वाचें नातें महाराष्ट्र आनी गोवा लागीं दोगूय एकाच येयल्ले आसात. भावनो, तुमकां एक सांगता, एक कितें सद्या आमच्या गोंयांत चल्ला पळय, ते अडानी अंबानी, म्हाका पयलीं खबर नासली. फाटल्या सेशनान जेन्ना कळ्ळी की जो MPT वास्को ज्यो बोटी चलतात आनी ज्या पद्दतीचें ट्रान्सपोर्टेशन जाता, त्या कोळशाचो फायदो गोंयांत कांयच ना. आनी हेंचे मालक कोण? जे खंय सरकार चलयतात, म्हणजे फायनान्सर ऑफ द गव्हर्मेंट, अशे अडानी अंबानी काय अशी नांवां ती कळ्ळी. आतां तो प्रकार म्हाज्या लक्षांत येयलो जेन्ना 2 वर्सां पयलीं हांगा कोळशाच्यो बोटी लागल्यो. खंय तरी वयर दोंगराचेर ते डंपिंगय जालें. त्या दीस विचार करतलो कळ्ळें की आतां थंय ना, तो वागलो गोंयांत येयलो काय महाराष्ट्रांत एक फॅक्टरी आहा तेका गेलो. म्हणजे आमची न्हय, म्हणजे आमच्या जिवाचेर तुमी खेळप आनी तुमी कितें तें साध्य करप. कित्या खातीर? आमकां प्रामुख्यान तुमी आरोंदेवासी आनी आमी गिरेकार, किरण पाणेकार सगळे तेजे फुडें गेले ते